हांव वयर न्हिदिलो सकयल्यान आवाज आयलो की उजो पेटला तेन्ना हांव सकयल आयलो तसोच त्या फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. फायर ब्रिगेडीक फोन करून घरा ऑफिसान सामान जे आशिल्लें सगळें भायर काडलें कित्याक आमचें आतां मायनींग बंद आसा आनी आमी बंदूच आसात झाडां आमचें बंदूच आसा. चोडा ते एक रेंटाक असो दिल्लो तो आपलें हें काम चालू करता फायबराची बोडी बांदता. सो मागीर ताका फोन करून तो आयलो जप्प करून तो आयलो रोखडोच एक 20 मिनटांनी सुमार तो आयलो. मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केला मडगांवच्यान धाडटा म्हणपा लागले. मागीर मडगांवच्यान मागीर फोन केला मागीर मडगांवच्यान वास्कोच्यान येता म्हणपाक वास्कोच्यान मागीर एक दोन फायर ब्रिगेड आयल्यो. म्हळ्यार ट्राय केलो तेणी पालोवपाक खूब ट्राय केलो पूण कितें फायबर कितें आसता तुका तेका रोखडो पेट घेता आनी हें जायना. फायबर म्हणटा ते हेच्यार फोमाचेर कंट्रोल जाता चडशें उदकान कंट्रोल जायना ते. कितले बोटी आसलेले? दोन म्हणजे फाटले तिथे लागला टीम आसा ते हें जाल्यार एक बोट काबार जालो तेच्यान एक मोल्ड आशिल्लो फूल काबार एक जनरेटर सायड आशिल्लो म्हणजे ताकाच खबर आसतली कितें कित्याक म्हाका कांय 1731 फायबर बोटी उदक पेटलो आमचो. आमी पावले हांगसर 46 आनी आमी पळयलें येयना फुडें आमी फोन मारपाक स्टार्ट केलें तरी कंट्रोल जायना म्हणून आमी परत वास्को फोन केलो. वास्कोच्यान मागीर वेळान फायर ब्रिगेड येयली ती जे कंट्रोल जायना म्हणून मागीर आमी मडगांव कॉल दिले मडगांवची गाडी येयली. सो आजून पासून कंट्रोल जावना आमचे कडेन कित्याक आमी चालू आहा आमचें काम फोन काबार जाल्ल्या पूण तरी आमकां फोन काडून दिल्ले हांगा फोन सारकें ना.